Joshua chapter 18. C. दुसऱ्या 7 कुलांचें वर्णन. ह्या 7 कुलांच्या जमिनीचो अभ्यास. इस्रायलाची सगळी सभा शिलोंत एकठांय जाली आनी थंय तांणी देवाच्या दर्शनाचो तंबू दवरलो आनी आख्खो देश तांचे आदीं आसलो. अजुनूय इस्रायलकारां मदें 7 कुलांक तांचें दायज वांटूंक नासलें. आनी जोशुआन इस्रायलकारांक म्हणलें, सर्वेस्परा तुमच्या पुर्वजांच्या देवान तुमकां दिला तो देश तुमच्या ताब्यांत करूंक कितलो म्हूण वेळ तुमी उगडायतल्यात? आख्ख्या देशांत वचून आपल्या दायजाची सोदपूस करूंक धाडचे पासत आनी उपरांत म्हजेशीं परत येवन म्हाका सगळी खबर दिवचे खातीर दर एका कुलाचे तेग मनीस वेंचून काडात. उपरांत तांणी जमनीचे 7 वांटे करचे. दक्षिणे वाटेन जुडा जातली ताची शीम आनी उत्तरे वाटेन झुजेचें घोर. 7 भागांनी तुमी म्हाका ताची बारीकसाण दिवची आनी सोट घालून सर्वेस्परा आमच्या देवा मुखार हांव ती तुमकां वांटून दितलों. पूण लेवीच्या कुलाक तुमचे बरोबर वांटो आसचो ना, कित्याक सर्वेस्पराचें याज्ञीकपण ताचें दायज जातलें. तशेंच गाद, रुबन आनी मानासेच्या अर्द्या कुलाक सर्वेस्पराच्या सेवका मोइजेसान जॉर्दानाचे उदेंती वाटेन दायज दिल्लें आसा. ते मनीस उठले आनी वाटेक लागले. सोदपूस करूंक वेतोल्यांक जोशुआन अशी आज्ञा दिली, वचात आनी आख्ख्या देशांत भोंवून ताची बारीकसाण घेयात. मागीर सर्वेस्परा मुखार तुमचे खातीर सोट्टी घालचे पासत शिलोंत म्हजेशीं परत येयात. ते मनीस गेले आनी आख्ख्या देशांत भोंवून ताची बारीकसाण घेतली आनी 7 भागांनी शारां प्रमाणें ती पुस्तकार बरयली आनी उपरांत शिलोंत जोशुआशीं ते तंबूंत परत आयले. उपरांत जोशुआन शिलोंत सर्वेस्परा मुखार तांचे खातीर सोट्टी घाल्ल्यो आनी इस्रायलकारांक आपआपल्या पोंगड्या प्रमाणें देश वांटून दिलो. बेंजामिनाचें कुल. पयली सोट ghorannea प्रमाणें बेंजामिनाच्या कुलाक पडली. तांची शीम जुड्याच्या आनी झुजेच्या पुतां मजगतीं आसली. उत्तरे वाटेन तांची शीम जॉर्डन थावन जेरिकेचे उत्तरे वाटेन पावताली. अस्तोमते वाटेन दोंगरा वाठारांतल्यान वेताली आनी बेथावेन अरण्यांतल्यान भायर सरताली. थंय थावन शीम लुजा वाटेन, लुजाचे दक्षिणी वाटेन मुनगे बेथेलांत वेताली. मागीर ती सकयल्या बेथ-हॉरोनाचे दक्षिणीक आसलेल्या थादार दोंगरा वेल्यान देंवताली. अस्तोमते वाटेची शीम दक्षिणी वाटेन घुमून बेथ-हॉरोना मुखार आसलेल्या दोंगरार थावन किर्यात बाल मुनगे किर्यात जेरी पर्यान पावताली. किर्यात बाल जुडाचें शार आसलें. दक्षिणीची शीम किर्यात जेयारीमांत सुरू जावन अस्तोमते वाटेन नेफ्तोआचे झोरीशीं वेताली. थंय थावन शीम बेन हिन्नोम फाल्क्या मुखार उत्तरे वाटेन पेलवानाच्या फाल्क्यांत आसलेल्या दोंगराचे देगेवयल्यान देंवून जेबुसीतांचे बाजूक दक्षिणी वाटेन हिनोन फाल्क्यांत देंवताली. ती थंय थावन एन रोजेल पावताली. उत्तरे वाटेन घुमून ती एनशेमेश गेली आनी थंय थावन आडुमिमा मुखार आसलेली जेलिलोतांत पावली आनी रुबनाच्या पुता बोहानाचे फातराशीं देंवली आनी आराबाचे उदेंती वाटेन आराबांत पावली. थंय थावन जी उत्तरे वाटेन बेथ-होगलांत गेली आनी मिठाच्या दर्यांत
उत्तरेचे देगेक तेंकून जॉर्डनाचे दक्षिणे देगेक मेरेन थारली. उदेंती वाटेन जॉर्डन तांची शीम जाली. हें बेंजामिनाच्या पुताचें तांच्या ghorannea प्रमाणे दायज जालें. बेंजामिनाची शारां. आतां ghorannea प्रमाणे हीं जावन आसलीं बेंजामिनाची शारां. जेरिको, बेथ-हॉगला, केझीज फाल्कें, बेथाराबा, Zemaraim, बेथेल, पारा, ओफ्रा, केफार-हाम्मोनाय, ओफनी, गाबा सगळीं मेळून 12 शारां आनी तांचे गांव. जिबियन, रामा, बेरोत, मिझपे, केपिरा, मोस्सा, रेकेम, इरपील, ताराला, झेला, एलेफ, जेबुसी, मुनगे, जेरू-salem, जिबियात आनी किर्यात सगळीं मेळून 14 शारां आनी तांचे गांव. हें जावन आसलें ghorannea प्रमाणे बेंजामिनाच्या पुतांचें दायज. देवाचें उतर.